नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार म्हादयच्या विशया वेल्यान फक्त राजकारण तापलें ना जाल्यार गोंयकारूय तापला. आनी कितें चल्लां आनी ज्या विशयाचेर अख्ख्या गोंयांत गोंयच्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय तें जावपाचें सोडून एकामेकाचे पांय ओडपाचे, एकामेकाचेर चिकोल मारपाचे प्रकार जावपाक लागल्यात. अजून पत्रकार परिशदो चालू आसात, लोकांची आंदोलनां वाडत आसात, लोक मागतात की एक ठोस कृती जावची म्हणून. आनी त्याच वटेच्यान कर्नाटक खंयच्याच वटेच्यान बदपाक तयार ना. ते म्हणटात आमी हो प्रकल्प घेवन मुखार वतले. फुडल्या कांय दिसां भितर दे आर गोइंग टू मेक एडिशनल एलोकेशन फॉर दीस प्रोजेक्ट. आनी इतलेंच न्ही तर जें काम जाल्लें, ऑलरेडी जाल्लें, तातूंतल्यान तांणी उदक डायवर्ट करून व्हरपाकय सुरवात केली, जाचे पुरावे एक एक करून आतां मुखार येवपाक लागल्यात. कितें चल्लां? हांव सगळ्यांत पयलीं आज बेळगांव वतां, कारण आज कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आनी कर्नाटकाचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर दोगूय जाण बेळगांव आयिल्ले. थंय आमचे रिपोर्टर लुईस रॉड्रिग्स आसात, जाणी जे उलयले तांचे बरोबर, तांकां ह्या विशयाचेर प्रश्न विचारले, कितें सांगलें तांणी तांकां हें जाणून घेवया पयलीं आनी आमी मागीर मुखार या. लुईस बाब, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, आय थिंक यू स्पोक टू येडियुरप्पा. तुमी तांच्या वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयले. हाऊ वॉज युअर कन्वर्सेशन? तांणी कितें सांगलें तुमकां? सगळ्यांक नमस्कार. आयज कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री बेळगांवांत पावले. एस येडियुरप्पा सकाळी 10:30 बेळगांव आयिल्ले. तांचे मुखेल कारण आसले सुरेश अंगडी जे आमचे रेल्वे मंत्री फाटल्या दिसांनी भायर सरले, तर भायर पडले, तर तांच्या फॅमिलीक मेळपा खातीर ते कंडोलन्स विजीट आसली ती आयज. पूण तरी आसतना कालची जी गोंया डेव्हलपमेंट जाली त्या फाटभुंयेचेर आमी तांकां प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो की वॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट द प्रेझेंट सिच्युएशन वेन गोवा हॅज फायल्ड द कंटेम्प्ट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट. ताणें दोनूच उतरांनी सांगले, नो कमेंट्स, आय हॅव कम हियर फॉर अ डिफरंट पर्पज एंड आय हॅव कम हियर फॉर condolence and I'll be going back immediately. So, and since the matter is sub judice, so no comments म्हणून त्याने येडियुरप्पानी सांगले. पण त्याच्या पयलीं काल राती हांव आमचे रमेश जारकिहोळी जे आसात, अथॉरिटी मिनिस्टर कर्नाटकाचे, तर तांकां म्हळ्यार अजापाची गजाल म्हळ्यार तांकां काल सांजे पर्यंत आमी जो पर्यंत तांकां कळयलें तो पर्यंत तांकां कांय खबरूच नासली की अशें कितें कंटेम्प्ट पिटिशन फायल जाला म्हणून. पण तरी आसतना मागीर तांणी आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी जे हाचे तांचे जे सुप्रीम कोर्टाचे वकील आसात मोहन कातर्की हांचे कडेन उलोवप केलें आनी तांणी अशें सांगलें की आमी सगळे प्रयत्न करतले आनी खंयच्याय परिस्थितीत आमी गोंयचे खंयचेय ऑब्जेक्शन आमच्या ह्या प्रकल्पाच्या आड येवंक दिवचे ना. दुसरी गजाल म्हळ्यार वेन ऑलरेडी मोहन कातर्की जो तांचो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आसा तांणी अशें म्हळें की ऑलरेडी वेन the tribunal has awarded the allotted water to Karnataka, so the question of contempt doesn't arise at all. Moreover, तांणी अशेंय सांगले की ह्या परिस्थितीन गोंयची कंटेम्प्ट पिटिशन कोर्टा भितर स्टँड जावपाची शक्यच ना. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तांणी आपली एक टीम तयार केल्या दिल्लीन आनी ह्या टिमीचें अशें कार्य चल्लां की एनीथिंग फ्रॉम गोवा इज टेकन अप सिरियसली आणि ते रिस्पॉन्ड दिवपाक तयार असतात. येस सर. लुईस बाब, जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग. सो आज एट दिस मोमेंट कर्नाटका एक्सेप्ट करता की तांणी उदक डायवर्ट केलें म्हणून. ताका मागीर तांणी कारण ट्रायब्युनलाचें दिवं, ट्रायब्युनलाच्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हणूं, पण आयच्या घडयेक तांणी उदक डायवर्ट केलां हे कर्नाटकाचे वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट मंत्री ऑन रेकॉर्ड तुमचे कडेन मान्य करतात आसताले? ना ना ना, त्यांनी म्हळें की वी डू नॉट डू एनी इलिगल थिंग्स. त्यांचे म्हणणे आसा, अधिकाऱ्यांचे अशें म्हणणे आसा की अंदू खूब पावस जालो आनी पावसाचें जे उदक आसा तें सगळ्याच झरयांनी दिश्टी पडटा आनी त्या खातीर तुमकां दिश्टी पडलां आसतलें उदक अशें वता आसतना तेवटेन ते आमी जे झरी मारल्यात तातूंत वता आसतना दिश्टी पडलां आसतलें. पूण वी हॅव नॉट डन एनीथिंग इलिगल अँड वी स्टँड बाय इट अशें आमच्या रमेश जारकिहोळीन आमकां सांगलें.
बट वेन दे आर सेईंग की आम्ही ट्रायब्युनलाच्या डायव्हर्शन फॉर्म्युला प्रमाणेच काम केला म्हणून व्हॉट दे आर इंटेंडिंग टू से की तांणी त्या डायव्हर्शन फॉर्म्युला प्रमाणे उदक व्हेला काय अजून व्हेले ना? ना तांणी उदक अजून व्हेले ना, तांणी तयारी करता आसात. तांणी प्रकाश जावडेकरांचे कडेन विनंती केल्ली आसा की तांकां जे फॉरेस्ट लँड बीन आसा ताचे क्लिअरन्सीस रोखडेच दिवपाचे. ते जे वरवीं तांणी जो अवॉर्ड जाला ट्रायब्युनलान जो अवॉर्ड पास केल्लो आसा तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर तांची आतां जोरदार तयारी चलता. लुईस बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. कारण म्हाका दिसता गोंयकाराक सध्या गोंयचेच राजकारणी आयकून आयकून बेजार आयला. यू गेव अस अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. आणि कर्नाटक सध्या कितें म्हणटा हे सगळ्यात महत्वाचे. वी आर ब्रेकिंग दीज स्टेटमेंट्स एज वी स्पीक. येडियुरप्पाची आणि कर्नाटकाच्या वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराची. सो लुईस बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. हांव तुमच्यान मुखार वतना एक गजाल सांगता. सगळ्यात महत्वाची, कर्नाटक अजून क्लेम करता की तांणी उदक डायवर्ट केलें ना म्हणून. पूण जे पुरावे आसात, विज्युअल्स आसात, तातूंतल्यान सरळ दिसता की उदक वचून तांचो डॅम ओव्हरफ्लो जावपाक लागलो. हरशींय पावस पडटाच, दर वर्सा पावस पडटा, पण दर वर्सा पावस पडटा तेन्ना डॅम ओव्हरफ्लो जायनाशिल्लो. ह्या वर्साक डॅम ओव्हरफ्लो जावपाक लागलो. जे तांणी चर मारिल्ले त्या चरांतल्यान उदक वतना दिसता. अशी परिस्थिती भितर गोंयचे राजकारणी कितें करतात हो एक मुद्दो. त्याच बरोबर ज्यो NGO आसात तांची आंदोलनाय चालू आसात मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर, ऑफिशियल रेजिडन्साचेर. कांय वेळा पयलीं प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचे कार्यकर्ते गेले, थंय ताणें मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो आग्रो धरलो. त्याच बरोबर सेव मोले मुवमेंटाचे कार्यकर्ते थंय पावले आणि थंय बरीच एक्शन जाली. कितें घडलें थंय ते थोडके भितर क्विकली पळोवया अँड देन वी वील मूव अहेड. It's our problem. People are electing the same people again and again. For the small goodies of 500,000, 2,000. This is it. So it is our own doing. And then these people jump and for power. Power Take 1,000 is double. Round up करो. Round up करो. हाँ? as well as Chimbel and ओके. बस क्या है? हाँ? आमच्याकडे Sir, please. No, they will arrest us and then they are going to see everyone and say not arrest us. They were only detained. This is a protected area. This is a public area. This bungalow is also public. This bungalow is also public. The public area मध्ये बसता मिळणार. You cannot sit on He doesn't have to come. This is nothing new. This is nothing new. This is how. प्रमोद सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. प्रमोद सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. प्रमोद सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. प्रमोद सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. प्रमोद सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. प्रमोद सावंत I am not going to move. I am not going to move. No, this is how they do, you know, suppress the voices. Oh, Hal CM Muna, Science CM Muna, we were not arrested, we were only detained. As earlier also he said this, okay? And then he said the next day. पुलिस को आगे करता है. प्रमोद सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है. How they suppress the voices. पुलिस को आगे करता है.
आम्ही वाच म्हणला तुमच्याकडे बऱ्या भाषेत बोलायचा. अरे आम्ही आम्ही दुकानला घेतो बॅग प्रॉब्लेम असा खबर तुला बॅग प्रॉब्लेम आहे खबर तुला. Have we murdered someone? Murder कोणतो मुख्यमंत्रीचा आणि पब्लिक ही पहिली तुम्ही झटापट जाल ती मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचे तांकां डिटेन केल्यात अशें सध्या सांगतात. आणि हे जे म्हादईचो जो उजो आसा, म्हादईचें जे उदक आसा जे पेटला, दिसान दीस ताची धग म्हाका दिसता सगळ्याक लागतली. पण गोंयकारांचो एकच प्रश्न आसा की ज्या म्हादय खातीर कर्नाटकांतले सगळे राजकारणी, कर्नाटकांतले सगळे राजकीय पक्ष एकठांय येवन झगडटात, थंय गोंयचे राजकारणी, गोंयचे राजकीय पक्ष किती जाला की एकमेका कडेन झगडटात. काँग्रेस बीजेपीचेर फार मारता, बीजेपी काँग्रेसीचेर फार मारता, मदीं गोवा फॉरवर्ड, एमजीपी एकमेकाचेर फार मारता. किती चल्ला? कारण प्रश्न एकच आसा की ज्या इश्यूचेर गोंयकारांनी एकठांय जावपाक जाय, ज्या इश्यूचेर एकठांय जावन झगडपाक जाय, थंय गोंयचे राजकारणी फक्त एकमेकाची उणी दुणी काडपाच्या भानगडीत सध्या सापडल्या. हांव थंयच्यान लौकिका माऱ्या वता. लौकीक भारतीय जनता पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सां आसा, जंय तांची कांय वेळा पयलीं पत्रकार परिशद जाली, जी आमी तुमकां लायव्ह दाखयली. लौकीक कितें आहा हे आमचे राजकारणी झगडत आसात, कितें तरी गोंय एक एंटिटी म्हणून ह्या जीवन मरणाच्या प्रश्नाक फेस करतना दिश्टी पडटा, काय आमच्या राजकारण्यांचे राजकारण म्हादईचेर सुद्धा तशेंच चालू आसा? प्रमोद, राजकारण्यांचे राजकारण म्हादईचेर म्हणटा सारख्या की आमी 2-3 दीस जाले हो विशय पळयता की पयलीं ऑपोजिशनान गव्हर्मेंटाचेर आरोप केले, मागीर सीएमान एक काल पयर सांजची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तो सगळ्या हिस्ट्रीन गेलो 2006 मेरेन कितें जालें, 2006 कितें डिसिजन जालें, उपरांत म्हादईच्या इश्यूक कसो प्रॉब्लेम जालो, बाकी तेंनी काँग्रेस गव्हर्मेंटाच्या टायमार कितें कितें जालें ह्यो सगळ्यो गजाली सांगल्यो. तेजे उपरांत त्या गव्हर्मेंटा टायमार फिलीप नेरी आसले, ते ह्या गव्हर्मेंटानूय मंत्री आहा. सो काँग्रेसीन परत स्टार्ट केलें की बाबा तोच मंत्री तुमच्या आतां कॅबिनेटान तेका काडा. गोवा फॉरवर्डा वटेच्यान स्टेटमेंट येता, एमजीपी वटेच्यान स्टेटमेंट येता. आयज बीजेपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सेम पॉयंट जे सीएमान पयर मांडलेले तेच पॉयंट परत एकदां सांगल्या की प्रॉब्लेम केन्ना जाल्लो आनी विजय गोवा फॉरवर्ड वा एमजीपी हांकां हो 1 वर्सभर फाटीं जेन्ना त्या गव्हर्मेंटान आसले तेन्ना जो जजमेंट येयल्लो तेन्ना जो स्टँड घेतलेलो तो कसो मान्य आशिल्लो आनी आतां तांकां कित्याक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. हेच आरोप प्रत्यारोप म्हणजे पण तुम्ही युनिटी म्हणटा कर्नाटकांतली युनिटी, ती युनिटी हांगा खंय दिसन की सगळे पक्ष येवन बाबा आमी एके कडेन रावन जाय जाल्यार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वयर या वा एके कडेन रावन हे फायट करुया, हे खंयच दिसना आतां पर्यंत. प्रमोद, लोकीक कितें दिसता फाटले 2 म्हाका दिसता काल प्रताप सिंग राणे जे 2006 सुमार मुख्यमंत्री आशिल्ले तांणी स्टेटमेंट इश्यू केला. आज सकाळी सावनूय म्हादईचेर भरपूर घडामोडी घडल्यात, काल सांजे भरपूर घडामोडी घडल्यात. हे पळयतकीर गोंयान जे कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला, सरकार कितली सिरियस दिसता हाजे विशीं? कारण जे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचे कार्यकर्ते वचून ताणें आंदोलन केले, तांचो आर्ग्युमेंट आसा की आमी 2 म्हयने पयलीं सांगिल्लें की उदक डायवर्ट जाता, 2 म्हयने कांय केलें ना, आतां बोवाळ जातकीर सरकार उठला म्हणून. कितें दिसता? ओके, प्रमोद, कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला म्हणटा, बट आमकां एक्झॅक्टली कंटेम्प्ट पिटिशनाची खबर ना. कंटेम्प्ट पिटिशन हे पयलें न्हू गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान सुप्रीम कोर्टाक वा म्हादय ट्रायब्युनला मुखार गेले. जेन्ना जेन्ना कर्नाटकान कोर्टाची ऑर्डर वायलेट करून कितें ना कितें काम केलें तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान कंटेम्प्ट पिटिशन वा एप्लिकेशन घालून ते कोर्टा मुखार हाडला. पण तेजे फुडें मागीर 2 कंटेम्प्ट पिटिशनाचे म्हाका दिसता अजून हियरिंगाक सुद्दां ते तेजेर हियरिंग सुद्दां जालें ना. सो तितले कंटेंट आतां कितें वेगळें खबर ना. पण लास्ट टायम सीएमान हेच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलें की ह्या कंटेम्प्ट पिटिशन आमी सारके पुरावे दितले, म्हणजे ते एक वेळ असू शकता वा फोटोग्राफ असू शकता तेंच्यांनी कितें केलं ते कितें केलां ते आमकां एक्झॅक्टली सांगना तेंच्यांनी एक पिटिशनान कितें आहा ते. आनी कितें म्हटलें तुमी? ना, काल राती प्रताप सिंग राण्यानी स्टेटमेंट इश्यू केलें ह्या गजालीचेर. ताजे फाटोफाट प्रल्हाद जोशी जे खासदार आसात कर्नाटकांतले
केंद्रीय मंत्री आसात तांणी स्टेटमेंट इश्यू केले की कर्नाटकाक कांय फरक पडना म्हणून. ह्यो सगळ्यो गजाली गोंया भितर सरकार कशे तरेन पळयता? आम्ही तेजेरूय विचारले की प्रल्हाद जोशीचो स्टेटमेंट तेणी सांगलो तो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला पण आमी फक्त कोर्टा कडेन पळोवपाक शकता म्हणून आमचें कितें आहा मांडणें तें कोर्टा मुखार व्हरपाक शकता म्हणून तेंच्यांनी कितें स्टेटमेंट केला तेजें आमी कांय म्हणपाक शकना. मागीर तांकां आमी इतलें विचारलें की पॉलिटिकल वजन कमी पडटा काय म्हणून. कर्नाटका व्हडली स्टेट, तेंचे एमपीज तितले नंबराचे आहा वा तेंचे स्टेट गव्हर्मेंटूय थंय बीजेपीचे आहा आनी केंद्राक तेंचें वजन चड आहा. प्रल्हाद जोशी जे ओपनली उलयता ते केंद्रान मायन मिनिस्टर आहा. हेजो प्रभाव पडटा आनी हेतून गोंयचेर खंय तरी अन्याय जाता कोण तेवूय विचारले जाल्यार ते तशें ना म्हणटा. हांगासर कोर्टाचें कितें आहा तें फायनल म्हणजे आमी सगळीं एंगलां विचारली. फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सांत इतलें सुद्दां विचारले की मायनींग काय म्हादय अशे प्रकारचे सिच्युएशन आहा काय कितें, मायनींग काय म्हादय अशें तेजेर सुद्दां सीएमान रिप्लाय केलें की तशें कांय ना. आनी दुसरे पॉलिटिकली म्हटलें न्हू वजन कमी पडटा तें आमी लास्ट टायमूय टॉक्स म्हणजे मदीं एकदां टॉक्स करपाचे जाले मागीर ते टॉक्स जाले ना कोर्टा भायर येवन. आतां हेंच्यांनी फक्त कोर्टाची हें धरला की कोर्टा कडेन म्हणजे कंटेम्प्ट पिटिशनान वा हियरिंगान कितें येतलें तेजेरूच फुडें कितें तें जातलें. म्हणजे पॉलिटिकली ते वयर वचना म्हणजे पीएमाक मेळपा तसले कसले डिसिजन जावना की हेजेर आमकां मातसो हेजेर गोंयांक मातशें साल्वार करचें. वा लास्ट टायम पयर 4 दीस पयलीं जावडेकर हांगा येयले थंय हें दिसलें की आमकां जावडेकर जेजे कडल्यान क्लियरन्स वचपाक जाय ते म्हजे मिनिस्टर त्या प्रोजेक्टाक जर कसली क्लियरन्स जाय ती त्या मिनिस्ट्रींतले कडल्यान वचपाक जाय. थंय ते येयल्ले तेन्ना ते कांय डिस्कशन जालें की गोंयची बाजू समजून घेवपाक जाय आनी ते हितूंतल्यान केंद्र सरकारान आदार करपाक जाय. हे टॉक जाल्ले आमकां दिसना ते. या थँक्स अ लॉट लौकीक. जशी गजाली घडटात तशी आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले कारण म्हादयचो जो प्रश्न आसा तो राजकीय प्रश्न न्ही, तो गोंयचो प्रश्न. आनी जितल्या बेगीन आमच्या राजकारण्यांक हें कळटलें तितल्या बेगीन बरें. कारण एक गजाल लक्षांत घेयात, कर्नाटका भितर म्हादयचेर कोण झगडना, आमी झगडटात. त्या खातीर आमची ही दशा आज मेरेन. हांव थंयच्यान मुखार वता विक्रमा म्हऱ्याक. विक्रम, कितें आहा वास्कोची परिस्थिती, वास्कोची घडामोडी जाणून घेवया आनी मागीर मुखार या. कितें आहा वास्कोचें? सर वास्कोन सद्याक कोरोना जरी आमी उलयत इट इज वेल अंडर कंट्रोल. म्हणजे सद्याक तरी केस्यो विदीन 500चे आसा. म्हणजे हाजे पयलीं थोडे दीस पयलीं 700-800 आशिल्ले. सरप्रायझिंगली कुठ्ठाळेन भितर 300च्यातल्यान आतां आमी खंय तरी 146 केसीचेर पावले विच इज अ गुड न्यूज. आणि केसीस आर कमिंग अंडर कंट्रोल. वास्कोनी अराउंड 246 केसी आहा. कासावली अराउंड 95 म्हणजे 100 भितरूच आसा. सो समवेअर इन दी मोर्मुगांव तालुका केसीस हॅव कम डावन. लोकांकूय मातशें म्हणजे सूख म्हणजे देर इज लेस ऑफ फियर. दुसरी गजाल म्हणटा ती जे आमचे जायतीं वर्सां जाली एक पेंडींग प्रोजेक्ट्स आशिल्ले जशे वास्कोचे फिश मार्केट, MMCची जी बिल्डींग आसा ताजे रेनोवेशन घेवपाचें आशिल्लें आनी जे ओल्ड पॉवर हाऊस खंय तरी ह्या 3 प्रकल्पांक सर आतां चाल लागल्या. म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे 14 फायनान्साच्या अंडर एक 23 करोड सुमार जे आसा जी सुद्दां ट्रान्सफर केल्ले आसा. ताका लागून फर्स्ट काम चालू जातलें ऑक्टोबरान भितर तें आसा आमचें नुस्त्याचें मार्केट. आनी हे नव्या मार्केटा खातीर आतां सद्याक तरी बोवाळ जाला. म्हणजे जी फिशरमॅन ग्रुप आशिल्ले ते सद्याक तांच्यांनी परवानगी दिल्ली आसा पूण खंय तरी वास्कोन सगळ्या वाठारांनी सर नुस्तें विकता आनी तांकां लागून एक तांच्यांनी एक डिमांड केला की मार्केट नवें बांदून कांयच करपाचें ना. जेन्ना अख्खे गांवभर जर नुस्तें विकत जाल्यार ते नवें मार्केट बांदून करतले कितें. सो ताका लागून त्या लोकांचेर पयली एक्शन जावची अशी मागणी जाल्या. दुसऱ्या वाटेन जर सांकवाळ पंचायतीचेर एक नवो म्हणजे एक इन्स्पेक्शन जालें काल. खंय तरी जुवारी एग्रो केमिकल्साची जो जागो आसा म्हणजे तांचे जे लँड आसा दे हॅव अ ह्यूज पोजेशन ऑफ लँड आनी खंय तरी सांकवाळ पंचायतीक ते म्हयन्याक वर्साक एक लमसम 1 लाख रुपया भरताले आनी तांचे कडेन एक हाऊस टॅक्स नंबर आशिल्लो. सो जेन्ना एक RTI एक्टिविस्टान थंय बोवाळ घातलो तेन्ना ते कळून आयलें की थंय भितर एम्प्लॉई क्वॉर्टर्स आसा आनी जायते स्ट्रक्चर आहा आनी तांचे जे एम्प्लॉई आसा तांचे जे रेंट आसा ते जुवारी डिडक्ट करता. सो खंय तरी जुवारी एग्रो केमिकल्साचे रेंट बॅक जावं ते एक बिट्स प्लॅनिंग कॉलेज आसा दॅट इज ऑल्सो गिवन ऑन रेंट. सो हाजो एक म्हयन्याचो जो रेंट आसा पंचायतीक पावपाक जायना अशें करून 40 वर्सां जाली हो डिकेड वीच हॅज बीन फॉर 4 डिकेड्स आनी खंय तरी पंचायतीक 100 करोड सुमार एक रेव्हेन्यू येवपाक जाय असो बोवाळ जाल्ले. मागीर थंय सांकवाळ पंचायतीन थंय आतां एक इन्स्पेक्शन घेतलां आनी तांच्यांनी सांगलें की PDAन आमी वचून हेल्प करून जुवारी एग्रो केमिकल्साचे प्लॅन घेवन दे वील व्हेरीफाय द स्ट्रक्चर्स ताका एक हाऊस टॅक्स बसयतले आनी पेंडींग ते रिकवर करतले. दुसरे वाटेन सर आनी एक मोठो बोवाळ पडला म्हणजे आयज काँग्रेसीन एक मेमोरेंडम सबमीट केलें PDAन भितर
आणि थंय सर तांचे म्हणणें आसा की काँग्रेसचे लीडर आसा वायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर तांच्यांनी सांगलें की पीडीए वॉज सपोज टू गो टू सुप्रीम कोर्ट पूण खंय तरी तांचें म्हणणें आसा की सुप्रीम कोर्टान वचचें दिस पीडीए केस विल नॉट लास्ट बिकॉज हाजे पयलीं सर तांचें एक हायकोर्टान मॅटर आशिल्लें आणि थंय सर पीडीएच्या लॉयरांनी तांच्यांनी सांगिल्ले हिशोबान पीडीएच्या लॉयरांनी ऑलरेडी रिटर्न बरोवन दिल्लें आसा की दे विल अबायड बाय दी नेवी कलर कोडिंग जेन्ना हायकोर्टान तांच्यांनी मान्य केल्लें आसा की दे विल गो बाय दी कलर कोडिंग देन वॉट इज द पॉयंट ऑफ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट खंय तरी पीडीए सुप्रीम कोर्टाचे कार्ड यूज करून खंय बिल्डरांक भिवपाचे प्रयत्न करता अशें संकल्प आमोणकरांचे आरोप आशिल्ले आणि तांच्यांनी सांगलें की वेदर द पीडीए एंड द नेवी वॉट एवर इज द इश्यू म्हणजे जे 4 किलोमीटर रेडियसान भितर मोरमुगांव कोणाकूच घर बांदूंक मेळना सादे एक नळे घालतलो जाल्यार नेवल एनओसी जाय पडटा तांच्यांनी सांगलें की जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर बीजेपीचो आसा प्रायम मिनिस्टर बीजेपीचो आसा दिल्लीन सरकार बीजेपीचो आसा सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर बीजेपीचो आसा गोंयचे सरकार जेन्ना बीजेपी आसा दे मस्ट टेक डेलिगेशन टू दिल्ली आणि सॉल्व इट आणि खंय तरी हे जे मोरमुगांव तालुक्यान जे लोकांनी घरान भितर पयशे इन्वेस्ट केले जावं घर बांदपा खातीर लोन घेतले तांचे जे सुटावे आसा तांकां जी एनओसी आसा खंय तरी पीडीएन भितर सर नेवी खातीर 1 वर्स 1.5 वर्स लागता तांच्यानी डिमांड केल्ले आसता की हो सुटावो करचो आणि विदिन 30 डेज लोकांक एनओसी मेळची दिस इज द अपडेट फ्रॉम मॉस्को सर थँक्स अ लॉट विक्रम हांव थंयच्यान मुखार वता बार्देजां श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर श्याम कितें आहा म्हापशेची अपडेट बार्देजाची अपडेट कोविडाचे पयल्यान हायस्ट जायत आसा टोटल घेतलेले आयज म्हापशान 11 केसी आहा मागीर कोलवाळे पीएससीच्या भितर 19 केसी आहा शिवोलेच्या भितर 28 केसी आहा कांदोले पीएससीच्या भितर आयज बरेच हायस्ट जाल्यार 56 केसी आसात आणि परवरी 19 केसी आहा हॉल्डोनाचे रिपोर्ट मेळोंक ना ते भितर म्हापशान आयज गंगानगर 1 आल्तिनो 1 मागीर कुचेली 1 हाऊसिंग बोर्ड 1 गावसावाडो 3 खोर्ली 1 पेडे 2 आणि आंगोड 1 पूण 11 केसी आहा शिवोले आयज 28 केसी आहा भितर शिवोलेन 3 आसात काणक्यान 8 आसात पर्रान 4 आसा आसगांव 10 आसात अंजुना 3 आसा मागीर कांदोली पीएससीच्या भितर 56 केसी आहा भितर सालेगांवान 7 आसा सांगोळड्यान 2 आसा पिलार्नेन 11 आसात नेरूल 6 आसा रेज मगूस 8 आसात हडफडे 1 आसा कांदोली 12 आणि कलंगुटान 9 केसी आहा मागीर कोलवाळे भितर कोलवाळीन 5 केसी आहा नादो थिवेन 12 केसी आहा ओसनोडा 1 आसा सेंट्रल जेलीन 1 आसा परवरीन 19 केसी आहा भितर पेनोद फ्रांस 14 आहा सुकूर 1 आहा सालय 2 आसात आणि गिरी 2 आसा करून आयज हॉल्डोना मेळोंक नासना जाल्यार बाले 133 केसी आहा केसी दिसान दीस वाडत आसा दुसरे प्रमोद सांगपाचे आता शेतान लोकांची पिकलरी आहा आणि जे शेतान हार्वेस्टिंग बीन घालपाक सुरू जाल्ले आहा जी चडशी आता आमी एग्रीकल्चराच्या ऑफिसराक मेळ्ळे शेतांचे हे आढावो घेता आसतना शेतां खूब बरी आहा हे फावट पावसूय जरी चड लागलो पूण थोडे जी थोडी म्हणजे 20% लोकांची शेताची पावसाक लागून पडले आणि उदकान लागून कुसपाची भय आहा पूण ते 30-35 जाणांनी अजून मेरेन बार्देशांच्यान हे केला की एप्लिकेशन केला की आमचे शेत पिड्याला बाकी शेतां बीन बरी आहा थँक्स अ लॉट श्याम हांव थंयच्यान मुखार वता विनायक आमऱ्यान दिवचल आणि साखळेची अपडेट घेवया आणि मागीर पेडण्या या विनायक व्हॉट इज द अपडेट सर कोविड अपडेट सध्या माझ्या कडेन आसा कोविडाचे पेशंट्स जे आसा ते थोडे कमी ह्या दिसांनी मेळप सुरू जाला पयलीं हांव डिटेल दिता साखळे पीएससी अंडर बाय हांगासर एक मेळ्ळा पेशंट हरवया 3 मेळ्ळा कारापूर 3 मेळ्ळा नावेली 6 पेशंट मेळ्ळा साखळे 6 पेशंट मेळ्ळा आमोण्या 2 मेळ्ळा आणि कुडण्या 2 मेळ्ळा मये पीएससी अंडर सर मया गांवान 1 मेळ्ळा पाट्यार म्हणटा थंय 1 मेळ्ळा शेऊस भटवाडी हांगासर 1 पेशंट मेळ्ळा हळदणवाडी 6 पेशंट मेळ्ळा आणि पिळगांव देऊळवाडा हांगासर 1 पेशंट मेळ्ळा दिवचले सर आता आयज 10 पेशंट मेळ्ळेले आसा सर तो टोटल जर दिवचल तालुका आमी धरलो साखळे आनी दिवचल मेळोन जाल्यार आता पर्यंत 394 एक्टिव्ह केसीस आसा फाटल्या दिसांनी ह्यो केसीस चड आसल्यो 450-500 लागीं आसल्यो पूण आतां 394 पावलेले आसा 317 जण होम आयसोलेशनान आसा आणि आतापर्यंत 29 डेथ जाल्लेले आसा एकूच गजाल सांगपाची दिसता आता पेशंट कमी मेळपाक लागल्या त्याचे कारण एक तर कमी जाला आसतलो कोरोना किंवा दुसरे गजाल लोक उलयतात की लोक आता टेस्टिंगूच वचना
कितें आपल्या जोर थंडी जाल्यार घरात कडेन कॅर घेतात, घरात कडेन रावन घराच कडेन 14 दीस रावता आणि मागीर भायर सरतात। आय थिंक दॅट इज द ट्रेंड दॅट इज इन्क्रीजिंग अ लॉट। विनायक, थँक्स अ लॉट। हांव थंयच्यान पेडण्या वता। मकबूल, कितें आहा अपडेट? गेल्या 2 दिवसा सर पाण्याचा प्रॉब्लेम आसा सर, काही पेडण्याच्या वाठारांत पाणी मेळना सर आणि कोविडाचे केसेस वाडत आसात। आयज हरमला 2, मोरजी 3, कोरगांव 3, पालये 1, तुये 3 मेळ्ळ्या सर। पण जालें कितें, कोविडाच्या सेंटराची आशा दिवन लोकांक निराशा केल्या अशें दिसता सर। आणि खंय तरी कोविड सेंटर ओपन जावपाक जाय आशिल्लें पण अजून जाल्लें ना सर। आणि ट्युरिस्ट येवत खूब आसा सर आणि विदाउट मास्क आणि नॉर्मल लायफ तशें जगता। एब्सोल्युटली, थँक्स अ लॉट मकबूल। हांव इतल्याचेर थांबता। म्हादयचो विशय थंड जावचो ना। जितले दीस डायव्हर्शन चालू आसा, जितले दीस उदक कर्नाटकाक वता, तितले दीस म्हादयचो विशय थंड जावचो ना आणि जावचोय न्ही। कारण जो मेरेन आमी अशी कांय डिसिसीव स्टेप्स घेनात जाका लागून डायरेक्ट उदक व्हरप, कंटेम्प्ट करप सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचो, ट्रायब्युनलाच्या ऑर्डरीचो आणि इतले बेदरकारपणान सगळे गजाली करप, हाका खंय तरी चाप बसचो पडटलो। आणि ताजे खातीर सुरवात म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारण्यांनी राजकारण कुशीक दवरून एकठांय येवचें पडटलें आणि एक कलेक्टिव्ह स्ट्रॅटजी तयार करची पडटली। ती करपाची आमची तयारी आसा काय कितें, हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न। हांव इतल्याचेर थांबता। थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट। हैदराबाद प्रुडंट, नमस्कार।